मये वाठारात मुख्य रस्त्यार कुशीक आशिल्ले नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली। मंगळारा मध्यरात्री दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा। चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली। दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पोलिसेन चोरयेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा। दुकानात चोरी आली खंय केन्ना आली तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी आल्या म्हणून? हांव तर उगडून येयला लॉक तोडलेलो आसलें। चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? भितर 10,000 सामान येयलें। तुमी पोलिसेक कळयल्या? कळ्ळें पोलीस येयले? पोलीस येवन गेले। आतां तुमचो कितें दुवा बी आहा कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगू शकना। पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? कोणाक सुनायला हाडून दोगांक संशय म्हणून घेवन येयले। जाल्यार हांगातले म्हणजे 10,000 ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानात चोरी? जालें 2-3 जालें। हांगा नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हें शॉप आसा। फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हें शॉप चलयता आनी आयज सकाळीं म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा। म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले, कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा। सो आमी तशी सकाळीं पोलीस कंप्लेन केल्लेली, तशेंच पोलिसांनी येवन इन्वेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून। तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला तेंच्यांनी, म्हणजे तेंच्यांनी एक इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी आपयलां। सो फाल्यां सुद्दां सकाळीं 10 सुमार तेंच्यांनी सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून। आतां पळोवया कितें करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।